Hi, good morning everyone. आज न्हू सॅटर्डे मॉर्निंग हांव आतां टॅरसीचेर मातशें वयता. हांवें तें नाचोन हाडलें न्हू गोंयसा न्हू तें आतां मातशें धुयलाय आनी हांवें टॅरसीचेर मातशें वच पळयता आतां. एक मिनट आं लॉक ओपन करता. वत बरें आहा हिंगा. म्हाका सदां 2 या 3 दीस पूण म्हाका सदां घालपा पडटा म्हूण. पूण आयज हांव सायन्सा न्हू मातशें बेगीनू काडटलें कित्याक आयज सायन्स आहा म्हाका. हांव चिंतालें एलकना घेवन भायर सरपा म्हूण. सो ह्या 3:30 एश म्हणल्यार काडटलें. सो आमगे टॅरसीचेर व्यू दाखयता तुमकां. वत आहा सोबेज सामकें. सो हो एस वी रोड अंबोली फाटक. सायन्सा टायमार येवपा बरें हिंगा अशें करून सुबेज हें बीन आसना न्हू. वत देंवन तेदोन बरें हिंग बसपा येन बरें जाता. पयलीं केन्ना केन्ना येतालीं आतां जायतें जालो येयना. तेंगे काम काबारू जायना. सो आयज तुमकां हांव हें दाखयता आमगे चर्च. ऑलरेडी दाखयलो तुमकां न्हू पूण आयज हिंगसान क्लियर दाखयता. सो ही चर्च आनी स्ट्रेट स्कूल आनी हो फूल व्यू. हो सुबेज आहा एक्चुली म्हाका कांय दिसती पडना हिंगा हे सायडीन. आमकां न्हू ट्रेनी आमकां सारको पयलीं स्टार्टिंगा येयले तेन्ना न्हू कितू ट्रेनी आवाज येतालो आख्खें डिस्टर्ब जातालें. मॉर्निंग म्हाका न्हीद पासून जायनाहलोली सामकी म्हणजे अर्ली मॉर्निंग हांव जाग जातालें. पूण आतां मातशें रावन रावन संवय जाली अशी आतां कांय कळना. कितलो आवाज येयलो कांय ना कांय कळना अशें. म्हाका सदां एक पाट संवय जालें म्हणटरी न्हू मागीर कांय ना ते भाशेन. चल आतां मातशें न्हू तें सुकोंक घाता. एक मातशें कोतना आवाज पयसो ना चोयता एलकना वयर येवपा जाय जाल्यार चोयता मातशें कोत रावता थिंगा. ताका टॅरसीचेर बरें जाता येवपा. सो आयज हांवें न्हू कोडी केल्या तोर आनी सुकलो सुंगटां घालून आनी नाल्ला कोडी आनी शीत भाताचें आनी घाल म्हणून बारीक आसा तो सुंगटां सारको बारीक. तो जायतें जालो म्हाका हाडलोलें. हांव चिंतालें आयज तें शितें करता म्हणून. नुस्तें आहा फ्रिजीन बोंबील आहाय आनी माणकी आहाय पूण आयज खावपा बरें मन जायना अशें. आयज कितें सुकें ड्राय फीश खावपा मन येता. सो तितून हांव सिंपलू करतलें. म्हाका एक तोर हाडलो ते तोरा कुडका इल्लोसो उरलो आहा. सो हांव तितून तोर अशें करून हें कोत्ताय न्हू तें किसमोडी भाशेन म्हणटाय तेका. पियाव टोमाट फोंडमान आनी सॉल घालताय न्हू सॉल आनी कोकोनट घालताय तो ग्रेटेड कोकोनट वयल्यानसान घाल तशें करून करतलें. तर आयज सामकें सिंपलू आसतलें लंच. आनी फाल्यां मागीर हांव कितें चोया चिकन कितें एक रेसिपी शेअर करता तुमचे कडेन. कित्याक फाल्यां संडे न्हू. फाल्यां म्हगे इनलॉज येवपा आहाय विलिगे पेरंट्स येवपा आहाय. सो फाल्यां हांव चिंतालें एक्चुली कितें करून करूं काय म्हूण चिकन. चोयता एक रेसिपी मेळट जाल्यार बरी आनी पुलाव कितें करता मागीर. आनी सॅलड म्हूण तो आसताय न्हू सॅलड संडे आमगे आसताय चडशें. सो चोया मागीर चिकन बरें कितें रेसिपी मेळ्ळी जाल्यार मागीर हांव तुमकां शेअर करतलें कितें केलें जाल्यार. आनी टायम आहा जाल्यारूय कित्याक आमकां संडे सान दिसा सान येता म्हणल्यार आमकां बरो लेट जाता.
आम 10:45 मिसा वयताय न्हू. सो आम घरा म्हणल्यार आमकां 1 जाताय. आनी आम मागीर तेजे उपरांत येयले म्हणटरी तेजे उपरांत ब्रेकफास्ट कोत्ताय. आनी ब्रेकफास्ट कोत म्हणल्यार आमकां जाता 11:30 11:45. सो हांव केन्ना न्हू सॅटर्डे अशें करून चिकन बा जाल्यार मॅरिनेट करून दवरता. तें मागीर म्हाका इजी पडटा कित्याक चड टायमूय वचना न्हू मागीर संडेच्या फाटी लागून. आनी मॅरिनेट केल्यार मागीर रोखडें जाता चिकन नेक्स्ट डे. सो तेंगे पिकनीक आहाय सो तो आयज ना, तो फाल्यां सांजेचा येतलो. ताका लागून आयज सुबेज हांवें इंट्रस्ट घेयलो ना रांदपाचो. ताका लागून ड्राय फीश केला आयज कित्याक तो ताका लायक ना ड्राय फीश, खाली म्हाका लायक आहा तें. ताका लागून तो ना, ते दोनूय ह्यो सगल्यो रेसिपीज करपाच्यो. सो आतां वयता मातशें वखदां आतां सकयल वयता टॅरसी लॉकमान. आनी ती रेसिपी जाय तुमकां शेअर करूंक किसमोलाची जाय जाल्यार हांव शेअर करता, तुमी चोयाय मागीर. ओके. हितून तेल तापयलें म्हणटरी न्हू इल्लेशें जीर घायलां आनी मागीर पयलीं हांव मिरसांग घालतलें आनी पियाव. हो घालून न्हू हांवें पळय घेयला आनी हितून फेटोर मिक्स करून दवरला हांवें. आतां न्हू तेजे उपरांत हांव टोमाट घालता. हे टायम घाली तितून हांव मीठ घालता कित्याक टोमाट पिसतोलें रोखडें ताका लागून. तितून इल्लोसो लिंब घालतलें आनी 2 कोकम घेयले आनी इल्लीशी सोय जाल्यार बरें कोट्टे सोय कंपलसरी घालपाक जाय हितून. सो हें मातशें भाजीता. तेन्ना मिडियम फ्लेमीचेर करपा जाय तें चड फास्ट करून शिजपा ना तें म्हणजे मातशें फास्ट करून. हळदी घालता आनी मातशें इल्लोसो रेड चिली पावडर घालता. तें टॉप केलो उपरांत न्हू तितून आतां हें घालतलें गालमो. ही वेरी सारकी क्वीक रेसिपी, रोखडी जाता. 10 मिनटांची रेसिपी जाली. बेस्ट इन्ग्रिडियंट्स बीन ताका आनी बेगीनूच जावपाची. मीठ घालता आसतना तुमी स्वता अकॉर्डिंग टू द टेस्ट चोयन घालाय कित्याक गालमो ऑलरेडी सॉल्टी आसत न्हू ताका लागून तुमी चोयनू घालाय. सो आतां हितून हें घालता कोकम घालता आनी कोकोनट. आनी तुका इल्लोसो लिंबू घालतलें मातशें सुबेज न्हू.
लास्ट टाइम पण कोथमीर घालता आणि कोथमीर घालता आणि जाय जाल्यार न्हू इल्लेशें तितून उदक मातशें अशें करून स्प्रिंकल करपा जाता तुवेच न्हू अशें करून मातशें स्प्रिंकल करपा जाता अशें करून इल्लेशें घायल्यार पुरो आनी न्हू बॉम्ब बंद घालून ते मागीर अरावंड 5 minutes अशें दवरल्यार पुरो मागीर रेडी जालें आतां हांव चिंतालें मातशें टायम आहा म्हूण 2-3 नाल्ल न्हू फोण फ्रिजीन घालतो म्हूण थोडेशें हांवें त्या दिसा केलोलें 3 नाल्लांचे सोय आनी आतां चिंता हांव मातशें टायम आहा म्हूण आनी एक 3 फोण भितर घालतो म्हूण फ्रिजीन चोयता आतां मातशें कोत्ता हा काम मागीर मेळटा वेट Hello, Coca Buddy. Huh? I'll give you the Baba. I want another more. Yeah. Mama, what's yours? Okay, I'll give you one. More. I want One more, one more. I told you that Jyoti told me how to do that with you. Nana told you? Nana told you to do? आता ऑलरेडी न्हू जाली 2:30 आनी मातशें आयज किचन बीन साफ करून काडला Mama, आनी विंडो ग्लासीस बीन आहाय न्हू ते मातशें हांवें पुसून काडले सो काल सायन्सा फ्रीज साफ करून काडलोली सो थोडेशें मातशें हांव करून काडटा म्हजें काम थोडें आहा तें आनी आतां न्हू कितें जेवणाक कितें केलें दाखय तुमकां सांगलो न्हू हांवें आयज हें केलें म्हणून गालम्याचें सो कोडी गालम्याचें आनी हो आमटो हो मामीन कोण धाडलेलो वेलिगे मामीन कोण धाडलेलो सो आजून पासून आहा कालची रात दाल केलो न्हू ती इल्लीशी उरलो आहा आनी सो ही कोडी सुंगटां आनी तोरगान आनी भाताचें शीत आयज म्हाका स्वता प्रॉपर गोंयचें जेवण जेयता ते भशेन जेवपाचें गोंय आसतना जेवपाक मजा येता न्हू जेवपाची हाऱ्याचें नुस्तें आनी तोरां कोडी सुके सुंगटांची सो ही सुके सुंगट न्हू म्हाका हाडलोली आनीकूय हांवें मोकोडा हांवें तेजे थोडेशें स्टॉक दवरलो हा केन्ना पावसा बीन आमकां नुस्तें मेळना न्हू तेदून चिरी पडटा तें म्हाका करपाक तेजी हांव अशें करून कोत्ता किसमोळी भाशेन कोत्ता आनी म्हाका सुकलो बोंबिलूय आहाय आतां वयता जेवपा वयता आनी आतां सायन्स म्हणलो न्हू सायन्सा म्हाका भायर सरपा जाय म्हणून हेल्कनागे न्हू आयज मातशें हिंगा काळोख आहाय असो सांगपा जायना पावसा गेलें पडटलो की ना तो सो चोयता ताका मातशें न्हिदोयता जेयल उपरांत आनी चोयता मागीर तो कितल्या उठोत ते भाशेन न्हू मागीर हांव भायर सरतलें आनी सद्या प्लॅन तोच आहा आयज सायन्साचो
पूण वतो तेका कशें करून हूंय ना हूंय भायर काडटलें कित्याक न्हू तेगे मातशें सुबेज हायपर आहा तो आयज मातशें तेगे एक्टिविटी कितें करूं जाय तेका सो थिंग्स हांव हाडटो मागीर हांव चल सी ऑल देन We are going to the beach. See, it's a nice evening. No, we are going to the beach today. Kali, oh, Elken उठाओ ना. Elken उठपा लेट जाते. आणि आता ऑलमोस्ट काढोकी जाऊ पाहिजे मात्र सुबेज टाइम मॅच ना म्हणून सो मातशें खूब मेळटा न्हू तो आमचो या हो नाडटा मातशें खूब हँडी ताका कित्याक मातसो तो एक पाट मागीर पावस कमी आसलो म्हणटा आनी मागीर असो मॅच ना न्हू ताका लागून हांव खर्चान बायसोन येयला हें सो वयता येता हांव म्हाका थंय पावलां BN नगर आनी नेक्स्ट स्टॉप मागीर वर्सोवा आनी हांव पावलां मेट्रो लायन आनी नेक्स्ट स्टॉप मेट्रोचे मागीर येता वर्सोवा सो ट्रॅफिकूय जायतें आहा आतां कित्याक चड लेट आनी ट्रॅफीक जॅम जालो आहा आतां आनी एक पाटी गेल म्हणटरी मागीर मेळटा पडटून अरावंड 10 मिनट्स लागतले सुद्दां म्हाका पावपाक आतां मुखारूय ट्रॅफीक आसतलें BN नगर मेट्रो स्टेशन ही लायन सामकी वर्सोवासान घाटकोपर वयता आनी 20 मिनट्स फ्रॉम वर्सोवा टू घाटकोपर सो फास्टेस्ट मोड आनी मनीष मार्केट आता पावला इथे मार्केट भितरल्यान हांव वयता काय सगळें कितें काम येयला अशें काय तुजें सो नेक्स्ट टायम वयता न्हू तुमकां दाखयता हांव हिंगा पावलें आमी आतां वेदर बरें आहा न्हू मातशें कूल आहा बरें थंड थंड वारें स्टार्ट जालें मारपा आतां आयज सारकी गरमी ना न्हू चड गरमी ना अशी सुबेज ना हितून गजल मुगे ऑफ आलो म्हाका येवपाक मेळ्ळो चान्स एल्केन युरी एल्कन एन्जॉय करता बिचार सारको न्हू एल्कन आतां बिचार यूज टू जालो तो पयलीं त्या उदक म्हणल्यार लायक आसना आतां पूण मातशें तो गोंय वचोसान मातशें शिकोल तो म्हणल्यार हिंग उदकां वचनाय आमी कित्याक मातशें म्हाका तो हायट आहा म्हूण आयज आनी लूट चोवपाक गेल्यार चोय कितून आतां दाखयता तुमकां आतां एक मिनट इतू क्रावड हांवें चोवंकू ना केन्ना इतू दिसा सामकें तो येता म्हणल्यार पासून चोय आयज इतू क्रावड तो सारको सुबेज आहा लोक मातसो आतां पावस पडची पळय लोक सगलो येन आतां येता सगलो आयज मातशें हायटायडूय आहा आयज इतू वयर येना उदक तें आयज सुबेज आहा हायटायड आहा मस्त आयज न्हू ओके आय गिव आफ्टर हां फर्स्ट गेट डावन आय गिव यू कॉर्न dormir ataca más rápido. Sí, solo subscribers on TikTok plan weekend plan. Oh, तुमगे weekend plan किती हा सांगाय तुम्ही. आम्ही चाना मी राहीन आता. सांगाय मी आज कितको तरी तुम्ही आम तरी येला हिंगा मासे बिचाचे. तुमगे होय. तुमगे किती हाडे सांगाय पण आयज म्हाका सारकें हिंग बो दिसना येवपा कित्याक सगळें मेड हा सितू मेड आसना हो बीच सगळो क्लीन आसता आयज सुबेज पूण आं म्हाका तो म्हणल्यार तें सँड मातशें हां हायट आयलो न्हू तें उदक वयर येयलेलें ताका लागून तें सगळें ओलें आहा म्हूण सँड सो ही हायट आयचो कितू आहा तूं हिंग वॉटर स्पोर्ट्सूय जाताय तुमचे हेजे सायडींचे बोट रायड्स एक बोट रायड दिसती पळय म्हाका आनी खबर ना एक कोण मस्त आनी कांय ना हिंगा एक्चुली वॉटर स्पोर्ट्स आतां जू बिचारूय स्टार्ट जाले म्हाका दिसता हांवें चोयलोलें त्या दिसा ते सायडीन केन्ना थिंग गॅलरी दाखयता तुमकां कम हियर एल्कन यू कांट प्ले हियर टुडे सँड इज वेट सँड इज No, I want to
आयज खरें हितू क्रावड एक्सपेक्ट करूंक ना हितू म्हणल्यार हितूलो फर्स्ट टायम केन्ना चोवूंक ना हिंगा हितूलो आनी कितुली साफ आसताली बीच जाणा पूण हे आतां चोय साफ आसताली बीच पूण आतां चोय हिंगा हितूलो कचरो म्हाका तो सगळो उदकांतलो कचरो येयलो आसतलो आयज म्हाका दिसता देनपर उदो येयलो आसता म्हूण हिंगा हायट पूण आमगे टायमींग रॉंग जालो सोद म्हाका आयज हिंगा येवपाचो हिंगा बसपा एक्चुली प्लेस पासून हिंगा एक्चुली बसपा प्लेस देखून ना मातशें बसता म्हण जाल्यार खंय बसतलें सारकें ओलें ना हिंगा आय थिंक मुखार चोयताय मातशें मेळटलें मागीर बसून आम लास्ट केन्ना येयल्ली बिरा हिंगा डिसेंबरांकू ना डिसेंबरा उपरांत येयलाय न्हू एक पाटी ना ना गोंय हय मातशें येयल्ली आमी पूण हितू आसना न्हू गो सारकें मेड आसता सगळो कचरो म्हाका तो लोक आख्खो सारको तेंगे समर वेकेशना फूल ऑन हें काडटा तें चान्स सोडनाय म्हूण येवपाचें ट्युरिस्ट सुविधा आहाय आम गोंया आल्या म्हणपा जाल्यार ट्युरिस्ट म्हूण मुखार तुमको दिसती पडटा आयलैंड ते मड आयलैंड थिंगसान वर्सो वचून वचपा न्हू थिंग फेरी आहा फेरीसान क्रॉस केलें म्हणटकीर मागीर थिंग पावताय अर्चना पुरन सिंग न्हू थिंगसान येता सोदां कपल शूटाक हय मडान चलत ते अर्चना पुरन सिंग तुम जाणा न्हू कोण ते कपिल शो आसत ते सो ते थिंगसान हिंग येता ते आनी एक पाट सांगतालें चडशे फेरीन येता म्हूण टायम सेव जावपा लागून बाय रोड जायते पयस ते कित्याक टायम लागत न्हू ट्रॅफिकान बीन तशें करून आनी हिंगचो जाय चोयता मातशें कोत रावता हाफ एन आवर रावता कित्याक ऑलरेडी सनसेट जालो न्हू आतां मातशें काडोवूय जावपा येयला आयज मुगे केस मातशें एशें कोन्न दिसताय तेल गायल न्हू ताका लागून सो आतां होय मातशें हेडपाक बुडो येयलो आहा आतां ताका हँगी मातशें लायक
रावता येता 15 मिनट रावता येना जाल्यार चोयताय काडूंक जावपासून सुबेज काडूंक जालें म्हणटा सगलो लोक भायर सरलो म्हणटा मागीर ट्रॅफिकूय जॅम जातलें आमकां रिक्षाय मेळपाकूच जातलें अशें तशें करून सुबेज जायना जायत रिक्षा आहाय पूण चोयता तुमकां तेसा सांगलो न्हू जू बीच दाखयता म्हूण तुमकां वचपा आहा म्हणून पूण त्या हांव वचोंकू ना एलकंदींग भयणीगे गेले तेसा न्हू तो न्हिदलो टायर्ड जायत जायन तो 5 न्हिदपाक गेला आनी मागीर तो 6:30 मातसो लागीं उठल आसतलो 6:30 उठल तो मागीर आनी मागीर इतू लेट आनी वचून फायदो ना मागीर आमी गाडी येवपा ट्रॅफीक सुबेज लागोता तेंगे थिंगसान ताका लागून मागीर वचोंकू नाय आमी आतां केन्ना नेक्स्ट टायम गेले न्हू जाल्यार मागीर तुमकां दाखयतलें म्हाका आतां हांव आतां ब्लॉग एंड करता हिंगा आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू मुगे विडियो चोयताय म्हूण आनी तुमकां लायक जातलें न्हू तुम लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय म्हगे चॅनला सरिना निकोना ब्लॉग्स आनी गॉड ब्लेस एवरीवन थँक्यू एवरीवन कीप वॉचिंग माय विडियोज आनी बाय बाय एवरीवन